सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव. आनी आयज तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार हे सांतूस पासूसाचे समरमणीन. आनी आयज आमचे पासो ती समरमणी करूंक आमच्या बरोबर आसा फादर मोविन मिनेझीस, सांजे दियारियाल एफिरगोजीचो पातकूर. ताका आमी आमचे मदें येवकार दिता आनीक ताच्या सगळ्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. सगळीं आमी आमची जण एकल्याची मागणी, आमची तेसावां बो करून आमचे फिरगोजे पासत आमी देवा मुखार दवरुया. तशेंच सगळ्या SSCच्या आनी 12वेच्या भुरग्यां पासतूय ती आपल्यो एग्जामी करतात ह्या दिसांनी, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. जीं कोण बरीं नात तांकां पिकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. आनी जेजूच्या कोश्टांतल्यान आपणाचे कोश्ट एक करूंक सगळ्या बो करून पिडेवंतांक आनी कश्टवतल्यांक देवाचो आदार मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आयज आमी सांतूस पासून ह्या समरमणेन भक्तीपणी वांटो घेवन आमचीं पावलां जेजूच्या पावलांनी घालूंक आमची खुशी दाखोल करता. आमच्या दोळ्या मुखार बंदकणीन आसलेल्या जेजूची इमाज आसा. जेजूचेर कसलोच आरोप मेळो ना, तरी ताचेर गुन्यांव तापून ताका आरोपी केलो. कायफासाच्या राजांगणान एक रातभर जेजू बंदकणींत उरलो. ताचे शिश्ट पळून गेले. पेद्रून नेगार केलो. शिपाई जेजूची सोबार तरेन फकाणां मस्कऱ्यो करूंक लागले. थापडां मारून, थिंपी उडोवन, मुटयो मारून. बापाची खुशी आपल्या दोळ्या मुखार दवरून आनी सडवणेचें कारण आपल्या मनांत बाळगून जेजू निरपराधी आसुनी हे सगळें सोंसता. थोड्याच वेळान आपल्या खांद्यार कुरीस घेवन आशिल्लो जेजू आमकां दिसतलो. जेजूचो कुरीस ताणें केल्ल्या वायटाचो फळ न्हय, कित्याक ताचे सगळे वायटाची सावळी पर्यंत ना. आमच्या चुकीचें फारीकपण दिवचे खातीर जेजून कुर्साचो भार आपणाचेर घेतलो. जेजूचे बिद्रूप जाल्ले मुखामळ वेरोनिका पुसता आनी ताच्या मुखामळार सुरूपाय हाडटा. ही गोडणी आमी नियाळतेल्या. जेजू अजुनी कश्टवता काय? आमकां घडये तें सालतें आनी सदांचें जालां. परंपरा प्रमाणे जैत आयलां अशें घडये आमी चिंतलां आसतलें. आमच्या वायट येवजण्यांतल्यान आनी आमच्या वायट कर्णांतल्यान आमी जेजूक घायल करता. आमकां जाय तशें पर्यावरण बसटोवन आमच्या आदवाक लागून दोंगर झाडां कातरून जेजूचे नाजूक कुडींतल्यान रोगताचे वाळ व्हांवयता काय? आमी जेजूची पाटलावदारां भुरग्यापणांतावन ताचेच शिकवणेंत आमी वाडल्यान, तर आमच्या पातकाची दूख दवरून आमचें जिवीत बदलून सेवा साकरेचें मन आपणावन कृपेचें जिवीत जियोंक देवा बापाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाचो अर्थ म्हत्व समजुणी बारीकसाणेन ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आमच्या मुखार दवरल्या. निरपराधी जावनूय जेजून कश्ट सोंसले, पूण तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर व्हडे कुशेन जेजून हे कश्ट सोंसले. आयज आमी घडये कश्टवता, आमकांय घडये जायते दूख आसा. नव्यान जेजू ह्याच आल्तारार आपणाकूच मुट्टना आमचे सगळे कश्ट दूख जेजू मुखार आमी दवरुया. भावार्थान जेजू कळकून घेवया
आनीच भावार्थाचे समरमणेंत वांटो घेवया. ह्या मिसा भेटीचो फळ आमकां सगल्यांक मेळचे खातीर आमी चुकल्या म्हूण वळखून घेवया. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या उलोवपा वरवीं जायते फावटी आमी घडये दुसऱ्यांक अदीक दूख दिलां. दुसऱ्यांच्या कश्टांचें आमी घडये कारण जाल्या. देवा थावन दुसऱ्या मनशां थावन आमी घडये आयज पयस पावल्या. दूख धरून देवाची काकलूत मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून, तोंडांत उच्चारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवून सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, मनशांची सोडवण तूं निरंतरी करताय. तरी ह्या काळार अदीक भरपूर कृपेन तुजे पोरजेक तूं दादोशी करताय. तुजे हे विचून काडलेले पोरजेचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी नव्यान जल्मल्यांत आनी नव्यान जल्मूची आसात त्या सगल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इजाक्याल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो. जोडी मोडी शिंपडल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या खाशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकूच राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रां आनी 2 राज्यांनी तीं दोशी आसची नात. कुड्ड्या देवाची बुजवण करून आपल्या नोश्ट्या कर्तुबांनी वो दुसऱ्या कसल्याच पातकांनी तीं बोश्टवची नात. तांणी जायते पावटी म्हाका नाकारला, तातूंतलो हांव तांकां निवारतलो, तांकां नितळ करतलो. तीं जातली म्हजी पोरजां आनी हांव जातलो तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हजी आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी ताच्या प्रमाणे चलतली. जो देश हांवें म्हज्या चाकराक जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले
त्या देशांत आनीक ती जियेतली, ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय जियेतली सदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, शासनाक तोगपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो, आनी तांचे मोदें सदांकाल म्हजें पवित्र बिराड करतलो. तांचे वयर म्हजें ठिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. आनी जेन्ना तांचे मोदें सदांकाल म्हजें ठिकाण आसतलें, तेन्ना राष्ट्रांक कळोन येतलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पर हांवूच. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब जावन दी. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. परतून म्हणुया. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयसुल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलोलो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. शियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराचें उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच मात्र्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुडोन सोंपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलों. तांकां बुजवण दितलों. तांची दुखाभरीत काळजां आनंदान भरतलीं. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. उद्गार. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पर, आनीक तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मोन घोडात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून केल्लें तें पळयोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण तांच्या भितरल्या कांय जाणांनी फारिजेवाशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटूच पुरोम याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी आपली सभा भरली. तांणी म्हळें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोरजेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो पुरोम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हळें, तुमी कांयच समजनात. सगळ्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पुरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजोच नात. हें ताणें आपल्याच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो पुरोम याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पुरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हयच पुरजे पासत, पूण देवाच्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसा जावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले.
देखून जेजू जुदेवामध्ये उक्तेपणी भोवना जालो, पूण थंयचो भायर सरून अरोण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करून जायतो लोक गांवांतावन जेरुसल्याक गेल्लो. ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता, तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या बाबा भयणीनो, जेजूच्या कोश्टांचेर आयज आमी नियाळ करतना जेजूचे कोश्ट आदी फुडेंच सुरू जातात. आनी कित्या पासत सुरू जातात काय? जेजू वायट करतालो, जेजू लोकांक भायर येतालो असलें न्हय, जेजू बरें करीत गेलो. आनी ह्याच पासत आयच्या शुभ वर्तमानांत दोग तरांच्या मनशांची आमी खबर आयकता. 2 groups ऑफ पीपल. शुभ वर्तमानाची सुरवात एकूच आमकां सांगला. थोडो लोक आसलो, ताची आवय मारीश येवन तिका मेळून जायतो लोक जेजूचेर विस्वास ठेवतालो म्हूण सांगला. आनी कित्या पासत काय? ह्या लोकांनी जेजूच्यो करण्यो पळयल्ल्यो, ह्या लोकांनी जेजूची उतरां आयकल्लीं, बरेंपण अणभवल्लें, आनी ह्या पासत हो लोक जेजूचेर विस्वास दवरूंक पावलो. पूण जेजूचेर विस्वास दवरूंक हो लोक पावचे आदीं आनीकूय घडये जायतो लोक आसलो. थंयसर खबर केल्या फारिसेव आनी धर्माचे मुखेली, पुरोम याज्ञीक आनी हेर याज्ञीक जेजूक तांणी वळखूंक जाय आसलें. जेजूक तांणी जाणो जावंक जाय आसलें. कित्याक शिकलेले मनीस ते, शास्त्रांत कितें बरयलां जाणा आसले, आपलें पुस्तक, आपलो धर्म कितें सांगता सगळें ते जाणा आसले. पूण तरी आसतना जेजूचें जिवीत पळयोवनूय, जेजूच्यो करण्यो जाणा जावनूय जेजूक धरूंक सोदतात. आनी हीच मुर्ती आयज आमी पळयता. जेजूक धरतात, फॉर्मोण मारतात. आनी कोण काय ते? शिकलेले मनीस, जे धर्माचे फुडारी आसले, जाणी जेजूक पयलो वळखूंक जाय आसलो. आनी होच तो देवान धाडलेलो मेंढरो म्हूण परगटूंक जाय आसलो, तेच लोक जेजूचेर फॉर्मोण मारतात, जेजूक धरून दितात, जेजूक कुर्सार मारूंक व्हरतात, जेजूक जिवेशी मारतात. पूण सादो लोक देव मंदिरांत एकटवता आनी म्हणटा, तुमकां कितें दिसता, तो येतलो? जेजूच्या उतरांक आशेता, जेजूच्या करण्यांक रावता, जेजूचें बरेंपण अणभवूंक सोदता. आयज हांव कसलो मनीस काय? खंयच्या जम्यांत हांव आसा काय? आयज म्हाका जाय तें शिकप आसा. आयज वाचूंक हांव शकता, जाय तें हांवें घडये वाचलां. आनी हें सगळें शिकप घेवन म्हजो भावार्थ जेजूचेर अदीक तीर जाला काय? वो हांव शिकप आसा म्हूण अदीक जेजू तावन पयस पावला. सादो लोक जेजूचेर भावार दवरूंक पावलो. आनी जाणी भावार दवरूंक जाय आसलो तो लोक जेजूक धरूंक, जेजूचेर फॉर्मोण मारूंक, जेजूक जिवेशी मारूंक पावलो. आयज आमकांच विचारुया, हांव खंयच्या लोकां मदें आसा काय? जेजूचें बरेंपण हांवें जायते पावटी अणभवलां. जेजूच्यो दयाळ करण्यो म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान जिविताच्या घडीतांनी हांवें घडये नियाळल्यात आनी पळयल्यात. आनी हें सगळें नियाळटना जेजू देवाचो पूत, आनी हें सगळें म्हज्या जिवितांत बरें केलां तें देवानूच केलां म्हूण हांव जाणा. पूण हें सगळें नियाळटना अदीक जेजूचेर विस्वास दवरूंक आयज हांव पावलां काय? उगडी संवसारी मोन घेवन संवसारांत म्हाका पदवी जाय,
संवसारांत म्हाका मान जाय, संवसारांत म्हाका व्हडपण जाय, गिरेस्त कसो हांव जिवंक जाय, हें सगळीं म्हजीं स्वप्नां हावेस घेवन आयज हांव जेजू तावन पयस जियेतां काय? आयज देवाच्या उतराचेर नियाळ करतना आमच्याच जिवितांत देवाचें बरेंपण जें आमी अणभवलां तें वळखून घेवन सादो आमचो भावार्थ घेवन जेजू मुखार हांव येताना होच तो देव, ताणेंच म्हज्या जिवितांत सगळें बरें केलां हें वळखून घेवन जेजूक आमी सोदुया. आयज जेजू आमचे मदीं येतलो, तोच जेजू आमकां शिकयतलो, तोच जेजू आमच्या जिवितांत प्रवेश करतलो. जेजूचेर फर्मोण मारूंक न्हय, जेजूक धरून दिवंक न्हय, जेजूचे कोश्ट म्हज्या वायटव्या जिविता खातीर वाडोवंक न्हय, पूण उदीक जेजूचेर बावार दवरूंक, जेजूचेर बावार दवरून म्हजें जिवीत जियेतना सगळ्या वेळार जेजूक मानता ते भाशेन हांवें जिवंक, आनी भाशेन म्हज्या जिविताच्या देखींतल्यान, म्हज्या जिविताची चालींतल्यान उदीक हांव जेजूचो पाटलावदार म्हूण दाखोवन दिवंक ह्या मिसा भेटेंत आमकां त्याच देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. भेटवणे वेळार गीत घेऊया. C26. सगळीं आमी उबी रावया. आमच्यो गरजो बवार्थान देवा मुखार आमी दवरुया. बंदखण म्हणल्यार एक भिरांकूळ जागो. बंदखणींत आसलेल्या भावा भयण्यांक सरकारान बरे तरेन लेखूंक, तांकां गरजेचो वस्तू फावो करूंक, तसोच तांकां काळजा मनाचें मेकळेपण आनी शांती सवस्थकाय मेळूंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. आमच्या खातीर जेजून ओगेपणी आपल्या खांदार खुरीस घेतलो. आमी आमच्या जिवितांत येतल्या खुरीस मोगान आनी सोंसणीकायेन स्विकारूंक, तशेंच दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुरीस निर्माण करचे सुवातेर तांच्या जिवितांत आसलोले खुरीस फुडें व्हरूंक तांकां आदाराची जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें करता हांव तुका. वेरोनिकान जेजूचे गायाळ जाल्ले मुखामोळ पुसून ताची सेवा केली. आमच्या दुखेस्त, पिडेस्त आनी गरजेक सांपडलेल्या भावा भयणी सवें आमचो हुस्को दाखोवंक, तांची सेवा चाकरी करून जेजूच्या मुखामोळार खुशालकाय हाडूंक आमकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें करता हांव तुका. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. आमचेर, आमच्या कुटुंबांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. ह्या दिसांनी परिक्षेंत जबाब दिलेल्या सगळ्या भुरग्यांक जाणवाय आमी मागुया. संवसाराक शांती आमी मागुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या मुखार दवरल्यांत ती आमची मागणी आयकून घे आनी तुजेच जाणवायेन
फावो ते भाशेन आनी फावो त्या वेळार हें आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेटवणे वेळार गीत घेवया. C26, पेज नंबर 39. C26. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या नांवांत सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुजें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घेतलेल्यांक नवें जिवीत दिवन सासणाच्या जिविताक तूं तयार करताय. तुज्या चाकरांची ही दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे ओतरेक सुफळ कर आनी तांची पातकां धुवन काड. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजी मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो
आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावारताचो गोड पोर गोठुया. कुर्सानी पुनर्जीवन पोणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. मरून गेल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या वागण्याचो उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो भोव निर्मळ पोती, भाग्यवंत धर्मदुतां, भाग्यवंत जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणून बापाक उलो मारतना अदीक दिसा दीस पडटी जेजूचेर विस्वास दवरून जिवंक आमकां दरेकल्याक आदार आनी कृपा मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवारा सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवारा दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाला आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळा जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया ही आसा देवाची शेळी जेजूची उतरां आयकून जेजूच्यो कुडण्यो अणभवून जायत्यांनी जेजूचेर विस्वास ठेवलो आयज ह्या उंड्या रुपान तोच जेजू आमच्या मुखार आसा बवार्थान जेजू कळकोतांव मानून घेतांव ती सगळीं आमी सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
Gesù dopo sopra me, un salva un sole, ma sono una conciaco, ari concerchite, deva somo उभी राहूया, प्रार्थूया. मोहिमेवंत देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या बोपवित्र रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे वरवीं देव सोयंबाचे आमकां वांटेली कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात सगळ्या वेळार जेजूचेर विस्वास ठेवून जिवंक तुमकां धाडटा.
भाव भयणीनो आतां आमी माणसुगेन सगलीं सांतूस पासूसाच्या ह्या पुरसांवान वांटो घेतल्या बरे भाशेन आमची वांगडी आमकां दाखयतात ते भाशेन जशें आमची कॉन्फ्रारीची भाव भयणां आमकां दाखयतात ते भाशेन आमी सगळीं मांडावळ बरे भाशेन सांबाळुया बरे भाशेन चलुया आनी चलता आसतना ही वाट जेजू वांगडा आमी जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करुया शेकी वयर परतून आमी पावून वेरोनिका गायनांत आमी भाग घेतल्या आनी देवाचें उतर आमी आयकतल्या भायर सरूंक आमी तयार जावया. I'm Maggie Doron. I catch it. Light is on. Yeah, it's on. And what are speakers?
जेजू बरीच घेवन चलतना दोनीर पडटा पुरताच्या बाराकाल तेपता आदार दिवंक कोणूच ना आमी जाय त्या वेगवेगळ्या पुरसांच्या बाराकाल आज तेपता आमच्या उतरां वरवीं आमच्या कोडण्या वरवीं आमी दुसऱ्यांचेरूय कुरीस केला तांचो भार अदीक आमी चड केल्लो आसा मोगळा जेजू तुजो कुरीस तुवें कुशेन उबारलोय नव्यान वाट चल्लोय आमचे कुरीस घेवन तुजेर नदर घालून बाबार्थान ते उखलून चलोवंक तुजो आदार दी आमच्यो कोडण्यो तांचे वरवीं आयज आमी घोडये दुसऱ्यांचें जिवीत जोड केलां त्यो कोडण्यो आमी सोडून दिवंक कुर्साच्या बाराकाल चेपून जियेतात असल्या मनशांक हात दिवन आमच्या उदार काळजा वरवीं तांच्या गोरजांक आमी पावोवंक आनी भाशेन तुजे सारकेली आमी जावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हेंच करूंक बापा आमकां तुजो आदार दी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
जेजूक चलूंक जायना म्हूण समजून थंयसर आसलेले शिपाई ट्रेनच्या सिमावाक बेतीक धरून हाडटात. जेजूचो पुरीस ताका व्हरूंक लायता. जेजू तुका दुसऱ्यांचो आदार मेळ्ळो आनी आयज आमी दुसऱ्या सगळे वस्तीत दयाळ पुण्य करून दुसऱ्यांच्या जिवितांत आदार दिवंक आमकां शिकयताय. सोंपल्या वेळार दुसऱ्यांचे आमी चिंतूंक, दुसऱ्यांच्या गरजांक आमी पावोवंक आनी वाशेन तुजो उपकार आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत जावंक तुजो आदार आमकां मागतना ह्या संवसारीक जिवितांत बापा तुजोय आदार तुज्या पुतान दिलो ते भाशेन आमी आमकांय फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया पोटी. Typing better, Jesus. Marketing or
पुलीस येऊन चलतना आंकवार मारी आपल्या फुडाक मेळटा. खंयची आवयक आपलो पूत बसवतलो, मरणाच्या फर्मणाक सांपडलेलो मरणाची वाट चलतलो पळोवंक बरें दिसता काय. तरी देवाची तुजी आंकवार मारिया मानून घेता, पूण तरी आसतना ह्या वेळार जेन्ना आंकवार मारिया आपल्या पुताक थंयसर पुरीस घेवन सगळो रोगटान भरलेलो पळयता, जायते दूख तिका कडेन भोगताय. पूण तिचो पूत निरोप आसा. तिचो पूत सारको आसलो. आयज जायते आमच्या कुटुंबांनी असलें दूख जायते आमचे आवय बापूय सोंसतात. पूण जायत्यांची आमची भुरगीं घडये आयज निरोप रावदिना. आनी जायत्यांची आमची भुरगीं असले दोशेर पावूंक घडये आमीच कारण. पूण आयज आंकवार मारी भाशेन भावार्थाची मनशां आमी जावंक आमच्या भुरग्यांक सारकी वाट आमी दाखोवंक आनी भाशेन असले दोशेर कश्टावतले दोशेर आमी आमची भुरगीं पावना जावंक तुजो आदार आमकां दिवंक मागता बाबा. भावार्थाची मनशां भावार्थाचे कुटुंबाक आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या भुरगीं.
तुझे भितूर लोक बसलात आणि भायर चितान देवाचें उतर आमी ऐकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी बायले वाटेन वळोन ताणें सिमोनाक म्हळें, तुवें हे बायलेक पळयलें मू. हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय. पूण हिणें आपल्या दुखांनी म्हजे पांय भिजयले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ती मेरेन म्हज्या पांयाचे उमे घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय. हिणें दुमदुमीत तेलान म्हजे पांय माखले. देखून हांव तुका सांगता, हिणें केल्ल्या जायत्या पातकांचें भोगसणें तिका मेळ्ळें. अशें म्हूण हिचो काळजाचो व्हड दिनवास दाखोवन दिता.
जांकां थोडे मोक्षिलां ती थोडो दिलवास दाखयतात आनी ताणें तिका म्हळें तुजी पातकां भोगसली. आनी बरोबर जेवणाक बसलेले ते आपणा भितर अशें म्हणूंक लागले पातकां लेगीत भोगशिता तो हो कोण? पूण ताणें बायलेक म्हळें तुज्या बाबार्थान तुका तारण दिलें, शांतीन वच आता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सांतोस पासोस आमी म्हणटा द सिक्रेट पॅशन, होली पॅशन. जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करूंक ही आमकां एक संदी. ह्या पासत जेजूचेर नदर मारची. लुक एट जेजस. जांबळे आंगले घालून जेजू आसा. आदी द रॉयल रोब्स, राजा घालता तसली आंगवस्त्रांनी. माथ्यार मुकुट आसा. राजांचो मुकुट काय तो? पूण जेजूक हेंच भासायल्लें. जेजू आपलो भौशीक वावर सुरू करचे आदी बिफोर ही कूड बिगिन हिज मिनिस्ट्री जेजू म्हऱ्याद सैतान आयिल्लो, देंवचार आयिल्लो आनी म्हणटालो तूं म्हज्या पांयां पडून नमस्कार करशी जाल्यार हे सगळी राजवट हांव तुका दिता. माथ्यार भांगराचो मुकुट, राजांचे कपडे आनी राजा कसो जिवंक जेजूक मेळटलें आसलें. पूण जेजू देवाची कुशी विंचता आनी देव जेजूक कांट्याचो मुकुट दिता. राजांचे आंगवस्त्र न्हय, दुसऱ्यांनी घातलेले आंगवस्त्र जेजूक मेळटा. खुर्साचें मरण फावो जाता. आयज संवसार आमकां हेंच सैतानान जेजूक भासायलें आनी जेजू नाका म्हणलें तेंच संवसार आयज आमकां भासायता आनी हांवूय बरें संवसारा फाटल्यान धांवता. पूण क्रिस्मसाच्या काळार सांतोस पासूस समोर रोमतना निमाणा शुक्रारा दिसाक जेजूची नदर घालून म्हणटा आनी जेजून कितलें सोंसलें. आनी आयज देवाची खुशी करूंक म्हाका नाका. सगळें बरें जालें म्हूण आयज हांव घरा येतलो, बरो न्हिदतलो आनी हेच पासत आतांच आयकल्ल्या शुभ वर्तमानांत एके वस्तूरचें जिवीत नियाळूंक आमकां थंयसर नियाळ करूंक फावो जाला. चारूय शुभ वर्तमानांत ही घडणी आमकां मेळटा. माथेवाच्या 26व्या आवेस्वरांत जेजू कोडकार शिमावागेर आसा. थंयसर तीच पातकी वस्तरी जेजूचे पांय धुता. शीच गुणगुणटात. मार्कोच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ह्या कोडकार शिमावागेर आसा. थंयसर लोक गुणगुणटात. आनी आयज आतांच लोकांच्या शुभ वर्तमानांतलें आयकल्लें वाचप जेजू फारिझेव शिमावागेर आसा. आनी थंयसर लोक आनी शिमाव गुणगुणटात. देवाच्या 12व्या आवेस्वरांत हीच घडणी आमकां मेळटा. जेजूच्या जिवितांत घडली ती घडणी. आनी सगळे घडणेंत आमी नियाळ केल्यार जे बायलेन जेजू सोबें केलें तें जेजूच्या मरणाक पुनर्जीवनपणाक फावो आसलें तें नियाळून तिणें केलें. ह्या पासत ते दोनूय मनशांचेर आमी लक्ष घालुया. जेजूक शिमाव फारिझेव जेवणाक आपयता. कोणाक आमी जेवणाक आपयता पळय? जांकां आमी वळखता, जे आमचे इश्ट आसात, जांकां घडये आमी मान दिता. याज्ञीक आसात, फादर आमगेर जेवणाक यो. जे आमकां वळखीचे असल्या मनशांक आमी आपयता. आनी शिमाव जेजूक जेवणाक आपयता जाल्यार शिमाव जेजू कडेन वळखतालो. He knew who Jesus was. Or did he really know? खरेपणी वळखतालो काय? शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक कळटा. शिमावान जेजू पासत जाय ते तयार केल्लें. भायलो दोबार जेवण आसा, इश्ट मित्र आसात, बसूंक बरी सुवात आसा, सगळें आसा. भायलो दोबासो हो जेजूक मानवलो काय? पूण खरेपणी जेजूक वळखतालो जाल्यार शिमाव आपल्या मनांत चिंतचो नासलो. हो खरेपणी प्रवादी जाल्लो जाल्यार ताका फुट्टा ती बायल कोण?
हो शिमावाचो प्रश्न खरीपणी हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार पण जेजूक ताणेंच आपयला आनी जेजूचे विशीं असली ताची चिंतना आनी ह्या पासो जेजू शिमावाची चिंतना ओळखून घेवन आयज ताका जायते प्रश्न मांडटा शिमाव तुवें म्हजे पासत कितें केलां हे बायलेन म्हजे पांय दुखाने धुले आपल्या केंसांनी ते पुसले म्हज्या पांयाचो मोग घेतलो धमधमीत तेल म्हज्या पांयांक तिणें लायलें कोण काय ती बायल चारय शुभ वर्तमानांनी वाचल्यार नांव तिचें मेळ्ळो ना फकत जोवाच्या शुभ वर्तमानांत ती लाजाराची भयण मारिया म्हूण मेळटा पूण उरलेल्या शुभ वर्तमानांत तिचें नांव ना फकत ती एक पातकीण अस्तरी समाजांत तिका नांव नासलें सगलो लोक तिका पयस दवरतालो असली अस्तरी नोबडी आनी असले अस्तरीक जेजू वखाणटा कित्याक पासत कित्याक खरेपणी पातकीण जावनूय ती जेजू खरेपणी कोण ती वळखता ज्या लोकां पासत जेजू आयिल्लो शीस जेजू बरोबर जियेल्ले मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू विशीं शिसांचे प्रश्न लोकांच्या मनांत लोकां पासत जेजून इतलें बरें केल्लें लोकांच्या मनांत प्रश्न मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत लुकाच्या शुभ वर्तमानांत शिमाव फारिजेव ताच्याय मनांत जेजू विशीं प्रश्न पूण एक पातकीण अस्तरी तिचे पासत कडेन जेजून आयज पासून कांयच करूंक ना जेजू कडेन केन्नाच तिका मेळूंक ना पूण अस्तरी जेजू कळकून घेता आनी ह्या पासत जेजू देवाचो पूत ताणें कोश्ट मरण सोसूंक जाय आनी ताचे पासत ताचे निकी पिणेक हो दोम फावो जावंक जाय हें ओळखून घोडे म्हाका मेळचो ना चान्स आयजूच हांव करतली हें चिंतून घोडे ती आयज ती अस्तरी जेजूच्या पांयां सरशी आसा चाकण कशी जेजूच्या पांयां सरशी जेजूचे पांय ती धुता आनी परत जेजू तिची पातकां धुता आपल्या केंसांनी जेजूचे पांय ती पुसता जेजू तिची पातकां सगळीं पुसून उडयता पातकाचे जेजूच्या पांयाचे ती उमेद घेता आनी जेजू तिका मोगान भिंगयता जेजूच्या पांयांक ती धोम घालता आनी जेजू हीच मनाची सुवात तिका भासायता आनी आयज जेजूचे दूख कोश्ट आमी नियाळटना जेजू पासत हांव कितें करूंक तयार आसा वॉट एम आय रेडी टू डू फॉर जीसस सगळें बरें जालें म्हूण हांव चिंतून घरां येता आनी म्हज्या आतल्याच जिविताक हांव वेगळो जाल्यार हो सगळो समोरूम जेजूच्या कोश्टांचो नियाळ जो आमी केला तो निर्फळ हे पासत एके पातकीण अस्तरी कडल्यान आमी जायतें आयज शिकूंक पावता हांवूय घोडे पातकीण आयज म्हजी दुकां म्हजी पातकां रडूंक हांव तयार आसा काय जेजूचे पांय तिणें केंसांनी पुसले म्हजे पातकां पुसूंक जेजू रावता जेजूच्या पांयां सरशी येवंक हांव तयार आसा काय जेजूच्या निकी पिणेक तिणें थंयसर पांयांक दोम लायलो परमुळीत तेल जेजूच्या निकी पिणेक हांव कितें जेजू पासत करतलो काय आयज आमी चिंतुया जेजून बुकूट सोडलो आनी कांट्याचो मुकुट घेतलो सगळी पदवी मान आसलेलो सोडलो कोश्टांचे मरण जेजू लोजेचे मरण आपणाचेर घेतलें आयज हें आमकां नाका आयज आमकां मान जाय आमकां पदवी जाय आमकां गिरेस्तकाय जाय आमकां सगळें संवसारांत बरें मेळ्ळलें जाय आनी सगळें हांव मेळून घेवंक वावुरतना आयज जेजूचे कोश्ट आमकां काल्तिकायचें जिवीत देवाचेर पातयेवन जियेतलें जिवीत जियोंक आवयता आनी हें करूंक ते पातकीण बायले भाशेन फुडें म्हज्याच जिविताची बदलणी करची आयज गरज आसा जेजूचे आयज कोश्ट नियाळटना आमकांच जेजूच्या पांयां सरशी धरुया आमची पातकां आयज आमी ओळखून घेवया आमच्या पातकांची आमी दूख करून रडुया जेजू बक्षिता तीच मानाची सुवात जेजू आमकां दिवंक रावता आनी मानाची सुवात मेल्या उपरांत न्हय कित्याक जे हांव जिवो आसतना करूंक पावूंक ना ते हांव मेल्या उपरांत करूंक पावचो ना इतली मिसां म्हजे पासत लोक भेटूं हांव जिवो आसतना जर म्हज्या पासोक रडना जेजूच्या पांयां सरशी येवन सगळें जेजू खातीर हांव जियेना म्हजें जिवीत जाल्यार मेल्या उपरांत तें म्हाका मेळचें ना आनी ह्याच पासत जेजू तिका म्हणटा तुजी पातकां भोगसलीं शांतीन वच तोच तो स्वर्ग जेजू आयज तुकाय पासयता
जेजू खातीर हांव जिवंक जर तयार आसा जाल्यार स्वर्ग हांवें आयजूच विचून काडची गरज आसा. आय नीड टू चूज हेवन वायल आय एम अलायव्ह. जिवो आसतना जर हांवें सर्गेची वाट धरूंक ना जाल्यार मेल्या उपरांत हांव कांयच म्हज्या जिवितांतलें बदलूंक पावचो ना. जाय ते साहेबा बरें करचें आसलें करूंक हांव पावचो ना. साहेबा जाय ते वायट म्हाका सोडून दिवंक खोशी आसा करूंक हांव पावचो ना. पूण आयज जेजू आमकां संदी दिता. ही संदी घेवया. जिवीत बदलुया. ज्या स्वर्गार हांव पावूंक सोदता तो स्वर्ग आयजूच वेचून काडुया. आनी अशें करूंक जेजूकूय जिवितांत जायत्यांचो आदार मेळ्ळो. ते पापकीन वस्तुरेन केलें. वेरोनिकान केलें. तिच्या आवयन ताका आदार दिलो. जायतें बरेपण जेजू सवें कश्टांची वाटेर पासून जेजूक मेळ्ळें. हीच कश्टांची वाट जेजू आयजूय आमचे खातीर सोंसता. म्हज्या पातकां खातीर सोंसता. जेजू पासत हांव जर कितें तरी करूंक सोदता जाल्यार आमचे पातक सोडुया. सर्गेची वाट धरुया. जेजूच्या कश्टांचेर नियाळ करतना आमचे कश्ट जेजूच्या कश्टांत आमी मेळोवया. आमच्या जिवितांत दूख कश्ट येता असल्या वेळार भावार्थान तिरसावया. तेन्नाच जेजूच्या कश्टांत अर्थ आसा. तेन्नाच म्हज्या क्रिस्ती भावार्थाक अर्थ आसा. तर हें सजमून घेवन आयज ही समरवणी आमी सोंपयतना आमच्या घरांत आमी वेतना उदीक करून नवी मनशां आमी जावं. जेजू पासत कितें तरी एक वस्त आयज हांव करतलों. कोणा सवें तरी हांव बरेंपण दाखयतलों. एक तरी म्हजें पातक हांव पयस करतलों. आनी भशेन हो कॉरेजमाचो काळ सोंपतना हांव इल्लोसो तरी बरो मनीस जावन जेजू खातीर हांव जियेतलों. असलें मन घेवन त्याच जेजूचो आदार आंकवार मारेचो आदार आमकां मागून देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक निचेव करून आमकां ही समरवणेचो खरो अर्थ घेवन आमच्या घरांत या. हेंच करून त्याच बापाचो आदार आमकां मागुया. भयणीनो आमी आतांच ह्या नियाळान भाग घेतला. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितात ते फावो आमच्या जण एकल्याच्या घराब्यात ते फावो देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमच्या बाबा तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां आनी आमी आमचे चुकल्यांक दोशिका तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां मारिया आमची आवय जेजून आपल्या खुर्सार रावन ती आमकां आमची आवय करून दिल्या. ती जेजूच्या कश्टान जेजूच्या खुर्साचे वाटेन चल्ल्या. ताचें दूख तिणें भोगल्या. आमचेय सगळे कश्ट आमच्या घराब्याचे कश्ट तिच्या हातान घालून सगळे आमी आंकवार मारयेक उलो मारी. नमान Father Movin Menezes आयज आमकां बरे भशेन ह्या समरमणेन वांटो घेवंक आनी नियाळ करूंक आमकां ताणें आदार दिला. ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आमी भरपूर आशिर्वाद मागुया आनी ताचे पासत देवाक आर्गां दिवन म्हणया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां फुडली मांडावळी भशेन जातली. दोनूय इमाज्यो जेजूची इमाज आनी सायबीन मांयची इमाज भितर इगोर्जेन आमची कॉपरारीची भाव भयणां व्हरतली बरे भशेन ती मांडून दवरतली. आनीक आमी सगळीं उमो घेवपाक मुखार सरता आसतना ती सांगतात ते भशेन ती आमी मांडावळ सगळीं बरे भशेन सांबाळया. करची न्हू हो आपण बेगीन वचपाक जाय पूण
15 will take. Give. Keep